सांस्कृतिक, सैमीक, भूगोलिक आणि इतिहासीक विविधतायेक लागून गोंयाक एक वेगळेपण लाभला आणि तातूंत मोघाळ गोंयकार आणि तांची म्होवाळ कोंकणी भास सगळ्यांकूच आपलीशी करता. गोंयची ही अस्मिताय तिगून उरची ह्या हेतान पुराय संवसारांतल्या गोंयकारांक एकठांय हाडपी एक दुवो म्हळ्यार भांगरभूंय. गोंयच्या खाची कोनशांनी घडपी राजकारण, समाजकारण, खेळ आसूं वा आनी कसलीय घडणूक जाचो गोंयकारांक फरक पडटा ते खबरेक पुराय वेगान जगांतल्या दरेक गोंयकारा मेरेन पावपाचो पुराय यत्न करपी एक धडाडीचो पंगड आनी आधुनिकतायेच्या युगान फाटीं रावनासतना डिजिटल टॅक्नॉलॉजीचोय हात धरून लोकां मेरेन पावपी फक्त गोंयानूच न्हय जाल्यार पुराय देशांतले अपुर्बायेचे एकूच कोंकणी दिसाळे भांगरभूंय आपल्या दशक पुर्ती वर्सा निर्भय पत्रकारितेचे दायज घेवन फुडें सरता.